मिटींग पळय आसा एज मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑफ साऊथ गोवा आय एम चेअरमॅन ऑफ दीस दिशा कमिटी. जितल्यो पळय स्किमी येतात सेंटराक सान जावं त्यो आमच्या शेतकामत्यांक जावं आमच्या फिशरमॅनांक जावं स्टुडंट्स एसटी कम्युनिटी जावं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जावं हेल्थ एड्युकेशन ह्यो सगल्यो स्किमी आसा पळय इवन इन्क्लुडींग रोड ट्रान्सपोर्ट पंचायत हे लोकांक खबर ना. सो हातूंत स्किमी आसता त्यो कश्यो लोकांक कोणाक सुविधा मेवता कोणाक पयशे मेवता ते कोणाचे पयशे ते टॅक्स पेयराचे पयशे. सो दीस मनी हॅज टू बी जुडिशियसली यूज्ड. कोण पळय एक्चुअल बेनिफिशरी आसा दोज पीपल इन नीड हें तांकां पावोवपाक जाय. सो ही जेन्ना दिशा कमिटी मिटींग जाता सो वी मॉनिटर ईच डिपार्टमेंट. ह्यो स्किमी आयल्या तुमी इम्प्लिमेंट केल्या कशें इम्प्लिमेंट केल्या कोण बेनिफिशरी आशिल्ल्यो कोणें तर एप्लाय केलां ताजें कित्याक तुमी कॅन्सील केलां कित्याक रिजेक्ट केलां. सो आर फोकस इज नॉट हू गॉट द बेनिफीट. माय फोकस हॅज बीन कोणाक पळय रिजेक्ट जालां तें कित्याक रिजेक्ट जालां. तो एक कोण गरीब आसा ताका ती सुविधा मेवपाक जाय ताजें फॉर्म रिजेक्ट जालें जाल्यार वाय इट हॅज बीन रिजेक्टेड. So this has been my focus because finally this whole report goes to the center and it has to be tabled in the parliament. How much of money was allotted to Goa under different schemes. In most of the schemes there is a 60-40 ratio. Center 60 दिता गोंयचो सरकार 40 दिता. एक सिंपल एग्जांपल म्हळ्यार गुड सॅमॅरिटन स्कीम म्हणटा ती ही एक वर्स जाली जेन्ना फर्स्ट टायम वेन आय चेअर्ड द मिटींग 1.5 year बॅक इन फॅक्ट. सो हांवें तांकां विचारलें दे शोड दॅट देर इज नो एप्लिकंट कोणें एप्लाय करूंक ना. वेरएज गोंयांत इतले एक्सिडेंट जाता आनी गोंयचे लोक अशी एक बाय नेचर गोवन पीपल आर व्हेरी हेल्पफूल. कोणाक जर एक्सिडेंट जालो ताका उखलता आनी हॉस्पिटलान व्हरता नाल्यार एम्बुलन्साक आपयता. इट इज बाय नेचर आनी तरी पूण नो बडी इज बेनिफिशरी. सो तेन्ना आमी RTOक आनी पुलिसांक सांगलें यू हॅव टू डू एडवर्टीजमेंट जावं ते ग्राम सभान जावं FM लोक FM आयकतात तांकां जावं चर्चीनी जावं टेम्पलांनी मॉस्क सगळे एडवर्टायजमेंट करा. आयज टुडे वी आर सेईंग देर आर मेनी बेनिफिशरी हू हॅव एप्लायड आनी दे हॅव गॉट द मनी. इट इज अ बीग सम ऑफ मनी. लोक कितले हेल्प करता लोकांक एक्सिडेंट जाल्ले आनी तांकां खबर ना म्हळ्यार. सो दीस इज वेर आर फोकस हॅज बीन लोकांक हें इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय. सो इव्हेंट मॅनेजमेंट कितें आसा खंयची फिल्म सिटी इफी आनी खंयचे एंटरटेनमेंट आमी प्रोमोट करता कोटीचे कोटी आमी घालता. त्या इन्स्टेड हे पयशे आमचे पळय लोक आयज त्रासान पडलेले आसा. द इकॉनॉमीक प्लॅन ऑफ द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड कंप्लिटली. आमचोच गोंयचो सरकार आयज रिणान बुडलेलो आसा. हांव सदां सांगता एक भुरगें तर गोंयांत जल्म घेता तें भुरगें जेन्ना जल्म घेता ताजे तकलेर देड ते 2 लाखांचो रीण घेवन ते बाबडे जल्मान येता. ताचो कांयच फॉल्ट ना कित्याक आमचे पळय सरकार आसा मंत्री आसा पयशे खाता. साऊथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट ह्या दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची दिशा कमिटीची मिटींग आशिल्ली. दिशा कमिटीची मिटींग इन द सेन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्या सगळ्या स्किमीचो फॉलोअप घेवपाची मिटींग आसता. आणि ताच्या भितर जितले डिपार्टमेंट आसता त्या सगळ्या डिपार्टमेंट हांगा येतात. कांय डिपार्टमेंटां येवना. आज 1-2-3 डिपार्टमेंट येवना त्यामुळे तांकां मागीर नोटीस वतली की तुमी कित्याक येवना. आनी त्यामुळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो स्किमी आसा त्या सगळ्या स्किमीचे फॉलोअप आनी त्याचे अवेरनेस करपाक जाय म्हणून बेजिकली दिशा कमिटी मिटींग आसा. ताचो चेअरमॅन आसा आमचो दक्षिण गोंयचो ज्या जिल्ल्यान आसा ताचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट तो ताचो चेअरमॅन आनी हांव ताचो को चेअरमॅन आसा एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम राज्यसभा. आनी त्यामुळे ही कलेक्टर आणि बाकीचे डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन करता. आज कलेक्टर दक्षिण गोंयची कलेक्टर ही आउट ऑफ स्टेशन आसा दिल्ली आनी त्यामुळे एडिशनल कलेक्टर आणि बाकी सगळे ऑफिसर आसा. मेजर डिस्कशन बी जालें बेजिकली वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा आतां आमी जी लास्ट स्कीम करताली ती विवीजी रामजी विकसीत भारत जी रामजी जी स्कीम आसा त्या संदर्भातले त्या इम्प्लिमेंटींग कितें करप कशा पद्दतीन करप जाल्यार ते कितल्या लोकांक तेजें बेनिफीट दिलें कितें अडचण जाल्या तांकां हें सगळें जाता डिस्कस.
नेक्स्ट मिटींग केन्ना? ती ॲक्च्युली 3 म्हयन्यान एकदा घेवप. आतां नेक्स्ट क्वॉर्टरान आसतली ती जाल्यार ह्या फाटल्या क्वॉर्टरान जें कितें जालां तेजें डिस्कशन आतां जालें. आतां फुडली मिटींग जाल्यार जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत जावतली. पूण स्किमी मुखार वयता सर. ते कशें जाता ह्या प्रॉब्लम की जितल्या स्पिडीन ते वचूं जाय म्हणून आमी तांकां तें सजेस्ट केलें की अवेरनेस जें आसा तें अवेरनेस बेजिकली लोकांक जावपाक जाय. लोकांक तें कळना आनी त्यामुळे कितें जाता कितल्यो तरी अश्यो स्किमी आसात की ज्यो स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय बट इम्प्लिमेंट लोक येवंक जाय थंय. लोकांक खबरूच ना जाल्यार लोक कशे येतले ते घेवपाक. त्यामुळे तेजें अवेरनेस जें आसा एडवर्टायजींग जें आसा तातूंत ते थोडेशें कमी पडटा तें तांकां करपाक सांगिल्लें आसा.